हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आसा तुम्ही। तो हम रेडी होकर निकल रहे हैं वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के लिए। ये कपल हमारे कॉलोनी में रहते हैं और इनकी शादी को ना 25 साल हो चुका है और इस खुशी में उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं। तो ये रहा हॉल, स्नेहा बैंक्वेट हॉल। तो रिची के पापा गए हैं कार पार्क करने। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। You can take plate on your place where you're sitting. Okay, few more names. Nandan. Come fast. Yes. नानू कोण रे बाबा नानू वो नानू वाय सारखो नवरो झाला नानू सहा हाऊ माईक जसं तुमच्याकडे घेऊन येतलो I'm going to come with the mic in front of you. Hi, awesome person. Thank you. 6, 9. 10. Out somewhere. Okay, come here. I say उत्सव मूर्ती स्वतः prize हाका दिल्लो. Okay, madam, just hand out this prize. Let's play for our winner. Come on. The one who is giving this hand, will you raise your hand? एक मिनिट राहू दे. कानान सांग मला. मला टाळ्यांचा एकदा गजर जाऊ आणि अक्षता तुम्ही सगळ्यांच्या हातीला जा. अक्षता जवळच्या तांबे जाऊ. एक आता परंपरा चालू झाल्याचं होपले काय ना घरचे कोण ना विरान दिसतात कोणची जवळ झाले नाही. ओके, but the excitement you can see on their faces, gentlemen. It's an honor to be a part of this beautiful. अनिल बाब हांका उर्बिता तशेंच हांच्या संवसारांतल्या बागेंतलें एक सुंदर अशें फूल निधी परबी मॅनी
What a performance! What a performance! दोनों को देख के दो लाइनें में जरूर अर्ज करना चाहूंगा। अर्ज किया है तो साथियों कि ये नजरें ना होती, ये नजारा ना होता, ये नजरें ना होती, ये नजारा ना होता, अगर इतने खूबसूरत अर्पिता ना होती तो अनिल का गुजारा ना होता। आंखों की नमी पलकों की शान हो तुम, आंखों की नमी पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है ये दिल, ये जो दिल है वो धड़कता है दिल बस आपकी आरज़ू में, फिर कैसे न कह दूं मेरी। Guys, make some noise for the dancers on the floor. What a performance! What a performance! शुभेच्छा तुमचा आशीर्वाद द्या अनिल बाबा आणि अर्पिता अंगात देऊ पण 4 2 ऑफकोर्स आवडलेले नाते असतात ते असतात, तो बॉन्ड वेगळोच असता, पण लग्नानंतर खरेंच खूप वेगळी नाती जोडली. सगळ्यात पयलीं म्हाका याद करपाक जाय म्हाजो बाबा. He would have been happy today. My father-in-law, though he was strict, तरी तो खूप माया करतालो. My elder brother-in-law, भाई ताता, जो आमच्या मोगाचो टू सम एक्सटेंट साक्षीदार असतो. आणि माझी आई म्हणजे माझी सासूमाय. आयज खरेंच दिसलें
दिसलें की हेंच्या शिवाय खंय तरी कमी उरली. आई असल्यार म्हणटली असली तुवें बेस बरें केलें. ह्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आयज आमी हांगा आसात आनी हांव मागता की हेचे फुडें अशेंच वचचें. सगळ्यांनी असोच मोग दाखोवचो. थोडेशें म्हाका सांगपाचें आसा. शेवटी आपण दोगेच तर असू. भलेही आपण भांडण करू, एकमेकावर रागवू, एकमेकावर दादागिरी करण्यासाठी शेवटी आपण दोघेच तर असू. जे बोलायचं आहे ते बोल, जे करायचं आहे ते कर एकमेकांसाठी. आणि म्हातारपणी काठी शोधण्यासाठी शेवटी आपण दोघेच तर असू. आमच्या या 25 वर्सां लग्नाच्या वाढदिवसाक तुम्ही इतल्या लांब लांब सण आयले आमकां खूब बरें दिसलें. आनी एकूच सांगूंक सोदता आयज ह्या आनंदाच्या क्षणाक की हो क्षण आमी जगता किंवा आमी जो भोगता तेका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जर कोण आसत तर म्हाजो तो भाऊ आसा ते बसला. भाऊ आणि आमची कोरगांवकर फॅमिली ही खूप मोठी. तेचो भाव एक भयण. पण जेन्ना आमचो बाबा एकटोच जोडटालो पूण तरी सुद्दां आमी खूब हांसत खेळत रावताले. पूण आमी जेन्ना आमकां रिटायर्ड जालो बाबा तेन्ना खरेंच म्हणजे आमी आमकां शिकोवपी आनी आमकां फुडें काडपी. म्हणजे आमी शिकपाकूय तितलो हांव बरो नाशिल्लो पूण तेणी केन्नाच उमेद भागोवंक हें करूंक ना, सोडूंक ना. हांगा फेल जालो, दुसऱ्या कॉलेजीन घातलो, थंय जालो. सो तेच्या उपरांत जे म्हाजें कॅरियर जालें आनी त्या सगळ्या खातीर जर कोण इम्पॉर्टंट आसा बाबा फाटल्यान तर म्हाजो तें भाऊ आसा. आनी कितेंय जालें आमी म्हणजे हांव तरी तेका म्हयनो फोनूय जरी करनाशिल्लो पूण तरी सुद्दां कितेंय जरी वयर सकयल जालें तर पयलीं आमी वता तर ते भाऊगेर वता. कारण जो आयज जर हो क्षण जर येवपाक जाय तेका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा आमचो भाऊ. आनी हेच्या खातीरूच म्हणजे आमचो हांवूच असो न्ही म्हणजे आमचे फूल कोरगांवकर फॅमिलीचे सगळ्यांचेर कोणाचेर राग धरून न दवरता. म्हणजे तो कांयच हें न जाता, तो फुडें सरून सगळ्यांक हेल्प करपी आनी हें करपी. सो हांव तेका थँक्यू म्हणचो ना पूण इतलेंच म्हणटलो की असो तुजो आदार, असो तुजो आशिर्वाद कायम. फोटो तोडला सेकंड फोटो डिलीट मैं चूज कर रहा हूँ. जाते जाते मुझ पे कर गया गुजरता सा लम्हा एक दामन. तो हम जस्ट घर पहुंच गए हैं और अब बज चुके हैं रात के 11. ठीक है, तो ये रिटर्न गिफ्ट दिया है तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है. तो यहाँ पे एक प्लांट दिया है, बहुत ही प्यारा है. और ये है सिल्वर बाउल एंड स्पून. ओके, और यहाँ पे है होममेड सोप. ये सोप है ना वो घर पर बनाती है और ये वो भी ना केक का भी ऑर्डर लेती है. तो बस इतना ही है. तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.